करूया. कळवणी. मिसाचें बलिदान चलतना फोटो काडूंक कोणेच फुडें येवचें न्हय. फोटोग्राफर आसा आनी तो एकलोच फोटो काडटलो. तुमचे मोबायल्स मातशे स्विच ऑफ नाजाल्यार सायलंट दवरचे म्हूण आमची विनंती. इगोजेच्या दोनूय वाटांनी तशेंच भायल्यान आनी माटवान उदकाचो बंदोबस्त केलेलो आसा. आनी जोरी कोणाक वॉशरूम यूज करूंक जाय जाल्यार इगोजेच्या भायल्यांतल्यान म्हज्या दावे वाटेंत वॉशरूम आसात. मिसांत आमी भक्तीपोणी वांटो घेवंक एकामेकाक आदार दिवया.
विशय काडलो. क्रिस्ताचे विस्वासपण, पाद्रीचे विस्वासपण. Faithfulness of Christ, faithfulness of priest. जेजूच्या काळजा सारखे जावंक, कुर्सार खेळायल्या जेजूचो रूपकार आमी सगळे पाद्री आनी उदीक नवे पाद्री तांकां जावंक आमी करीत आयच्या दिसाक मागुया. पाद्री तर ना जाल्यार आमकां मीस ना. पाद्री तर ना आमकां मिसांव ना. पाद्री तर ना इगोर्ज ना. जेजूच्या काळजा सारखे आनी कुर्सार खेळायल्ल्या जेजूचो रूपकार सोळटन आनी वेलरोय जावं करीत आमी मागुया. बापाची आणि उदाची आणि पवित्र आत्म्याची नाती आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सोबे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या कुशांक बळीकाराक आसा. आणि जशें आमी आतांच आयकलां, आमच्या बाकीदारान आमकां प्रार्थना आख्खे गोंयचे सभेक, पिलाचे संस्थेक आनी हे भाशेन हे आमचे खुदायेचे पवित्र सभेक आनी हे व्हडले कुशळटायेचे कारण आसा. त्या आमचे दोतूर वेलरोय मेलो आनी सोल्टर मोंतेरो हांकां त्या जिवंत जालेल्या जेजून आपलो लागशिलो पाटलाव करून सारे देवान आणि जेजूच्या बऱ्या भोवण्याच्या भोवण्यान जबाब घेवन पिलार संस्थेन त्या वर्सांची अदीक तयारी उपरांत आयज आमचे दोगूय भाव वेलरोय आनी सोल्टर मुनियारी यात्रीपण स्विकारून जेजू बऱ्या भोवण्याचे मुनियारी करतात. आनी हे मुनियारपण चलयतना तांच्या दोगांयचो प्रीत आमोलाप करता ह्यो अश्टिमोत जेजू सदांच तांच्या जिविताच्या शेवटाक पर्यंत तांच्या सांगात आसता. तांचे सोपण ह्या जेजूच्या बऱ्या भोवण्याच्या एकचारान जियोन ताचे मुनियारपण विस्वासीपणी आपल्या ह्या निती मुनियारपणा उद्देशी आनी आपले मिस्योनरी सेवे उद्देशी जेजू बऱ्या भोवण्याचे मुनियारपण चलोवप. ग्रायस करीत भाशेन आमी ह्या आमच्या दोगांय भाव कसो खतखत्यान मागूं ते पाद्री आनी मिस्योनार कशे मनशा मदें जेजू बऱ्या भोवण्याचे पोरचोळीक उपकार जावचे म्हूण करीत भाशेन आमच्या पिलगोशेच्या दोगांय आस्काऱ्या उद्देशी भाग्यवंत फिलीप आनी भाग्यवंत जाकोब आनी पाद जोसेफाचा उद्देशी आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्या उद्देशी आमच्या दोगांय भावां खातीर आमी मागया. आनी ह्या निती संस्थानेची समोरवणी तयार जावन आमच्या जिविताची नदर घालून आमी जेजू बऱ्या भोवण्याचो पाटलाव विस्वासीपणी करूंक चुकल्या. जायते फावटी आमचें जिवीत ताका मानता तशें करूंक ना. खावतीकाय देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी तयार आसात. सगळीं सांगाती देवाची
पाखणां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. तुझ्या एकल्याच पुताक बरोवन आनी सासणाचो याज्ञीक तुवें केल्या. जांकां ताणें आपले सेवक आनी पवित्र पुतांचे मुणयारी करून विचून काडल्या. तांणी विस्वाशीपणी आपले मुणयारपण पाळीशें कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवडकी चलोयता सासणाच्या सासणान बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, देवान दयालपणी हें मुन्यारपण आमच्या आदीन केलां देखून आमी आंग काडिनाव, लोजेन आमी ओगी रावनाव, आमी नाडबुदीन चलोनाव, न्हय म्हूण आडगां नाडगां करून देवाचें उतर पोरगोट करिनाव। परतेंच जाल्यार देवाचे नोदरेक सोद तें पोरगोटूंक सगळ्या मनशाच्या ओतोसकोणा मुखार आमी मान सोदता। तर आमी आमकांच पोरगोट करिनाव, पूण क्रिस्ता जेजू सोमी म्हूण आमी पोरगोट्टा। आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक, कालोखान तान उजवाड पळजोळूं अशें देवान म्हणलां। तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामोळार पळजोटा ती आपली मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानान फांकोसो केलो। असली व्हडटी पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें बांदार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता। देवाचें उतरें देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो। Soglia Sosara Mozart Shupurto man Borgot Kora Novegi Rotsun Gaya Pormeshvo Ragwa Kana Shekanche Pritu Mevoi Devaso Gita Gaya Pormeshvo Raja Mahana Gitaga Yona Goda Porgata Naude Vache Porgota Taro Dache
eklots raza rastranu gazur saga tanete kela sousar nitici taci razvo उद्गार Sorbe sportum ce sobe asum. Luca pormone, Gesù Christa ce subortoman. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताच्या सांगाती दोर्मदूत ताणें तांकां सांगलें कोश्ट सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव चड आनी चड अंत्रेकतालो देवाचे राजांत हें पूर्ण जायसर हे फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून ताणें म्हणलें घेयात आनी तुमचे भितर वाटात देवाचे राज येयसर दाकाच्या फळाचो हांव आनीक पिवचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां आनी ताणें उंडो हातांत घेतलो बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची हे म्हज्या उगडासाक करात तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात तें रगत तुमचे पासत वारोचें आसा तांचे भितर कोण व्हडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांकां सांगलें ओन भावार्थी
अधिकारी तांचेर आपले दोनीपण चलयतात आनी तांचेर सत्य आसा तांकां बरें देखतें मानतात. पूण तुमचें मोदें अशें जावं न्हय. पूण तुमचें मोदें कोण व्हडलो आसतो तो ल्हान कसो जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक देखीक संस्कारणीची रीत सुरू जाता. सेमिनारीत आपली आकांनी केल्या उपरांत यान्निकी संस्कारणीं घेवंक आपूण तयार आसात म्हूण आमचे भाव आपल्या हाजीरपणांतल्यान दाखोळ कोत्तले. तांकां यान्निकी वर्गांत भितर काड म्हूण सेमिनारीचो वडील पाद्री पिटर मेलो फेर्नांडीस बीस सायबा कडेन मागतलो. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार करून आनी तांची जबाबदारी आसलोल्यांचें मत घेवन ते फावत असले म्हूण गोमतूच बीस साहेब तांकां याज्ञिकी वर्गांत भितर सरूंक मान्यताय दितलो. शेवटाक आमी सगल्यांनी आनंदान भरून जबाब दिवचो देवाचे व्हड उपकार. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक आसाय तो मुखार सरात. प्रधान सेवक वेलरॉय एंडरसन डिमेलो, प्रधान सेवक सॉल्टन मोंतेरो, हांव हाजीर आसा. हांव हाजीर आसा. भोवमानादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याज्ञिकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते याज्ञिकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणोय. क्रिस्ती पोरजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हूण दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी वेंचून काडटा. आमी सगळीं जबाब दिवया. देवाचे व्हड उपकार. गवळी बाप, आतां आयकोल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान याज्ञिकी जिविता वयर उमेदवारांक आनी आमकां सगल्यांक समजणी आनी मार्गदर्शन दितले. म्हज्या मोगाच्या बापा भयणीनो, जेसूच्या पुनर्जिवनपणाच्या खुशाल बरीत काळांत आमी आसा आनी आमी जाणो कोण भाशेन जेसू आमचे खातीर कोस सोंसून खुर्सार मरून मोहिमेवंत पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत तो आपल्या शिसांक मेळूंक येता. जांकां ताणें आपयलेले, आपलो लागशिलो पाटलाव करूंक आपयलेले आनी जांकां आपल्या जिविताचे शाळेन ताणें आकारून हाडलेले तांकां तो मेळूंक येता. आपूण जिवो आसा म्हूण तांकां खासगी अणभव दिवन तांचो बाबाड थिरायता आनी शेवटाक तांकां सांगता, म्हजो पवित्र आत्मो घेयात आनी आतां आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान परकोट करात. होच जिवन जेसू जाणें सुरवातेक थोड्या जाणांक विंचून काडलेले, तांकां आकारून हाडलेले, तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान आपलें बऱ्या गवळ्याचें मुणयारपण दिवन तांकां आख्या संवसाराक पाठयलेले. हो जेसू काळा काळी आमचे मोदें विंचून काडटा. पयले स्वातीर आमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी जेसून आपणाचो पाटलाव करूंक आपयल्या. आमी जेजूचे शीस बेश्टेच जावंक ना. वी आर नॉट डिसायपल्स ऑफ जीजस बाय चान्स. जेजून आमचेर एक एकल्याचेर नदर मारून आपले शीस जावंक आमकां वेंचून काडले. आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी जेसू बऱ्या गवळ्याचे पाटलावदार आमी जाल्या. हे आमचें क्रिस्ती जिविताचें व्हडपण की जेजून आमकां एक एकल्याक बावतिस्मा उदेशी आपलो पाटलाव करून ताचे बऱ्या गवळ्याचे शीस जावंक वेंचून काडले. पूण आमचे मदल्या थोड्या जाणांक जेसू खेरीत आपुरबायेन वेंचून काडटा आपलो लागशिलो पाटलाव करूं
आनी आपले बऱ्या गोवळ्याचे मुणयारपण तांच्या हातांनी घालूंक जेजू थोड्या जाणांक भावपणाच्या मोगान विचून काडटा. ते उदीक भाग्योत म्हूण न्हय, जेजूचे पयले शीस चड शिकलेले, चड गुणे, चड भाग्योत न्हय आसले, सादे मनीस जेजू साद्या मनशांक विचून काडटा आनी तांकां आपलें पवित्र मुणयारपण, बऱ्या गोवण्याचें मुणयारपण तांच्या हातांनी घालता. जेजून आमच्या दोगांय भावांक, ह्या गांवच्या पुतांक वेलरॉय आनी सॉल्टन जायतीं वर्सां जालीं, जशें आमी सुरवातेक आयकलां, तांणी जेजूचो बऱ्या गोवण्याचो अपुरबायेचो उलो आयकलो आनी पिलार संस्थेन ह्या जेजू बऱ्या गोवण्याच्या आपोवण्यांक जबाब दिवंक इतल्या वर्सांची तयारी केल्या उपरांत आयज आपलो निमाणो उदारपणाचो जबाब दिवन जेजू बऱ्या गोवण्याचें मुणयारपण ते स्विकारतात. जेजूच्या मुणयारी याज्ञिकपणाचे भागेली कशे मनशा मदें जेजूच्या बऱ्या गोवण्याचें मुणयारपण चलोवपाची जबाबदारी ते मानून घेतात. आनी आयच्या दोनूय वाचपांनी हांव आयकलां की जेजूचें मुणयारपण खरीत भाशेन सेवे चाकरेचें मुणयारपण. जेजू बरो गोवळी आमचो सेवक जालो आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजू आपल्या विंचून काडलेल्या शिसांक सांगता मनशां मदें तांचे अधिकारी जबरदस्तेन आपलें धोनीपण चलयतात, पूण तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. जेजू म्हणटा तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता ताणें निमाणो जावचो, कोण व्हडलो जावंक सोदता ताणें सगल्यांचो सेवक जावचो. आनी हेच आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योंत पेद्रू, भाग्योंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन हेच म्हणटा, देवान उदारपणान हें मुणयारपण आमच्या हातांनी घाला आनी देखून आमी लजेनाव, कोणाक भियेनाव, आडकोळी मदें निराशी जायना, कित्याक आमी जेजूक परगट्टा आनी आमी ताचे सेवक. आयज हे आमचे दोगूय भाव वेलरॉय आनी सॉल्टन जेजू बऱ्या गोवण्याचें मुणयारपण मानून घेतात आनी जेजून आपलें बऱ्या गोवण्याचें मुणयारपण कसलें तें आपल्या जिवितान आमकां दाखयलां, आपल्या जिविताचे देखीन दाखयलां आनी आपल्या उतरांनी इस्कुटावून सांगलां. जेजू अशें म्हणटा, हांव बरो गोवळी आपल्या शेळयांक वळखता. पवित्र पुस्तकान वळखप म्हळ्यार बेश्टें तकलेन वळखप न्हय, मोग करप. टू नो मिन्स टू लव. जेजू बरो गोवळी आपल्या शिसांचो मोग करता, आपल्या शेळयांचें ताका पडलां, ताका आपल्या शेळयांचो हुस्को आसा. तो म्हणटा हांव मुशारेकार न्हय, लांडगो येता तेन्ना हांव केन्नाच पळोवन वेचोना, हांव म्हज्या शेळयां खातीर हांव म्हजो जीव दिवंक कबूल आसा. हांव एक म्हजे शेळयेक वळखता, म्हाका एक शेळयेचें पडलां आनी हांव एक शेळये खातीर म्हजें जिवीत खर्चूंक कबूल आसा. हें जावन आसा दर एका याज्ञिकाचें काम. आनी आयजतान वेलरॉयाचें मुणयारपण आनी सॉल्टनाचें काम. जूय ताचे वडील तांकां पाठयत त्या शेळयांचो मोग करूंक, एकलेक वळखूंक, आपल्या शेळयांक भेट दिवंक, आपल्या शेळयांच्या सुखा दुखान वांटो घेवंक, आपल्यो शेळयो असोकतायेन पडटात तेन्ना तांकां मोगान हात दिवन उबारूंक. ह्या शेळयां मदें कोण पिडेस्त आसात, कोण जखमी जाल्यात, कोण प्रश्नांच्या बाराखाल चेपल्यात, कोण समाजाच्या देगेक शेवटून पडल्यात, कोण पातकाच्या गुलामपणांक सांपडल्यात, कोण दुर्बळकायेच्या बाराखाल चेपल्यात, असले खातीर मोगान आपलें जिवीत खर्चूंक तांची जबाबदारी जातली. हांव म्हज्या शेळयांक वळखता, हांव म्हज्या शेळयांचो मोग करता. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव म्हज्या शेळयांक जिवीत दिवंक आयलां आनी सुबामपणी तें वांटूंक आयलां.
एका मुणयारी याज्ञिकाचें काम आनी आयज सांजो जिविताचो चोरो आमकां दिला आनी मुणयारी याज्ञिकाच्या हातान तो घालता. पयले सुवातेर एका मुणयारी याज्ञिकाचें काम देवाच्या उतराचो चोरो बऱ्या गोंवड्या भाशेन आपल्या शेळयांक दिव. आयज ताणें आमचे दोगूय भाव पाद्री कशे मिस्योनार कशे देवाचें उतर पोरगोट्टे. देवाचें उतर पोरगोटून त्या उतराची समजणी दिवन त्या उतरा प्रमाणे आपल्या भाव भयणींक भावार्थान आकारून हाडून तें उतर आयकूंक ना तांच्या कानांचेर तें सादोवन त्या उतराच्या उजवाडान आपल्या भाव भयणींक संस्कार घेवंक तयार करूंक आपूण भेट करतात तेन्ना आपूण प्रवचन करतात तेन्ना आपूण बरोवप करतात तेन्ना ह्या देवाच्या उतराची पोरगोटणी करून आपल्या भावा भयणींक देवाच्या उतराचो चोरो समोयार आनी समोया भायर वांटूंक तांची जबाबदारी जातली. दुसरे सुवातेर जेजू जिविताचो चोरो दिवंक ताणें संस्कार घडोवन दवरल्यात. आयज तान ह्या दोगांय आमच्या भावांचें काम संस्कारांचे मुणयारी कशे जेजून हाडलेल्या जिविताचो चोरो वांटूंक. दर एक संस्कार जिविताची जोर जावन आसा आनी ह्या जोरींची चावी एके भाशेन जेजू आपल्या याज्ञिकांच्या हातान घालता. ती चावी धांपून दवरूंक न्हय पूण ती चावी उंटूंक उकडून दर एक संस्कारा उदेशी आपल्या भाव भयणींक जेजूचो चोरो वांटूंक. बावतिजमा वरवीं मिसाचे बेटे उदेशी कुमसाराच्या संस्कारा उदेशी पिडेस्तांचे मागणे उदेशी जेजून हाडलेल्या जिविताचो चोरो आपल्या भावा भयणींक वांटूंक आनी तांकां भावार्थान थीर करूंक जेजून हाडलेल्या जिवितान वाडून वचूंक तांकां आदार दिवंक ही तांची जबाबदारी जातली. तिसरे सुवातेर सेवे चाकरेचो चोरो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू देवाचो पूत अशें म्हणटा हांव तुमचे मोदें सेवक कसो आसा. एका याज्ञिकाचें काम जेजूची खुशालकायेन केल्ली ल्हानविकायेन केल्ली आपुरबायेन केल्ली सेवा चाकरी आपल्या आख्या जिवितान चालू दवरूं आपल्या भाव भयणीची सेवा चाकरी करूं. आनी जेन्ना जेजू सेवा चाकरी करतालो ती सेवा चाकरी करतोच तो मनीस आपल्याक दिन वाचतलो. हांव सेवा चाकरी करता तो मनीस म्हजो इश्ट तें पळयनासलो. जेजून सगळ्या शिसांचे पांय धुले. जुदास आपलो घात घेतलो म्हूण तो जाणो आसलो. पेद्रू आपल्याक नाकारतलो म्हूण जेजू जाणो आसलो. दुसरे 10 जाण आपल्याक सोडून वेतले म्हूण जेजू जाणो आसलो. तरी आसतना तो सगळ्यांचे पांय धुता. एका याज्ञिकाचें काम सेवे चाकरेचो चोरो कोणाची सेवा करता तें पळयनासतना हांव सेवा चाकरी करता तो म्हजो इश्ट तो म्हजो दुस्मान तो ग्रेस तो गरीब तो म्हाका थँक्यू म्हणटलो म्हणचो ना हें पळयनासतना सगल्यांची सेवा चाकरी करूंक आनी सेवे चाकरेचो चोरो वांटूंक एका याज्ञिकाचें काम. पूण चवथे भाशेचो चोरो बरे देखीचो आनी भाग्योंत जिविताचो चोरो दुसऱ्यांक दिवंक एका याज्ञिकाचें काम. आनी देखूनच आयज जेन्ना आमी याज्ञिकी संस्कारांचें प्रार्थना म्हणटा त्या प्रार्थनाच्या शेवटाक आमी अशें म्हणटले हांव बापा पवित्रपणाचो आत्मो तांच्यान घाल आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपल्या भावा भयणींक ते भाग्यवंतपणाची देख जावं. एका याज्ञिकाचें काम आपल्या भावा भयणींक बरे देखीचो आनी भाग्यवंत जिविताचो चोरो वांटूं. बाबा भयणीनो तिसरे सुवातेर जेजू बरो गवळी असो म्हणटा आनीक जायत्यो शेळयो आसात तांणी आजून म्हजो ताळो आयकूंक ना तांकांय हांव म्हजें उतर परगटून एकाच हिंडान हाडूंक सोदता. जेजून आपलें सोपण सगल्या मनशांक आपल्या हिंडान भितर हाडपाचें सोपण आमच्या हातांनी ताच्या शिसांच्या हातांनी आनी खरीत भाशेन याज्ञिकाच्या हातांनी घाला. आनी हें काम खरीत भाशेन वेलरॉय आनी सॉल्टन एके मिस्योनारी संस्थेचे वांगडी कशे पिलार संस्थेचे वांगडी कशे ज्या ज्या वाठारांनी मनीस जेजू वळखोनान थंयसर जेजूचो आवाज सादोवंक ताच्या शुभ वर्तमानाचो संदेश परगटूंक तांची जबाबदारी जातली. जेजू म्हणटा हांव तांकांय हाडूंक सोदतां आनी तांकांय म्हज्या हिंडान
एकठांय करूंक सोदता. एका याज्ञिकाचें काम जेजूची बरी खबर परगटून आपल्या भाव भयणी एकठांवूंक एक याज्ञीक म्हळ्यार एकचाराचो मुणयारी. आनी हेंच आमकां पाप साहेब करीत भाशेन उलो करून म्हणटा परिशोधीक सभा एकचार सौभागेलीपण मिसांव हो एकचार बांदूंक याज्ञिकाचें काम. आयस्तान वेलरॉय आनी सॉल्टन देवाच्या उतराचे परगटणे उद्देशी संस्कारांचे समोरमणे उद्देशी मोगान केल्ले सेवे चाकरे उद्देशी आपल्या भाव भयणीक एकठांयतले. आनी खरीत भाशेन जीं पयस पावल्यान गोडेक देवाक सोडून गेल्यान पातकाच्या गुलामपणांक सांपडल्यान तांकां कुमसराच्या संस्कारा उद्देशी देवाची काकळो तोंडभोवंक दिवन तांकां भितर काडूंक हें तांचें काम जातलें. याज्ञीक म्हळ्यार एकचाराचो मुणयारी आनी संदानांचो मुणयारी. ही इज अ मिनिस्टर ऑफ कम्युनियन एंड अ मिनिस्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन. बाबा भयणीनो, केदी व्हडली जबाबदारी आयज आमचे दोग भाव मानून घेतात. कोणाचेर पातयेवन घेतात? आपणाचेर पातयेवन घेनात, जेजूचेर पातयेवन घेतात. आनी देखूनच तांणी दोगांयनी हे सोबीत विशय वेंचून काडल्यात. काळा कालाच्या शेवटाक पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलों, जेजू तांच्या सांगाता आसतलो. म्हज्या मोगान रावात, म्हज्या एकचारान रावात. तांची पयली वयली जबाबदारी जातली जेजूक बऱ्या गवळ्याक चिकटून रावंक, जेजूक आपल्या जिविताचो मास करूंक, आपल्या मागण्याच्या जिविता उद्देशी, देवाच्या उतराच्या वाचपा नियाळा उद्देशी, संस्कारांचे समोरमणे उद्देशी, आपल्या ओगेपणाच्या जिविता उद्देशी, आपल्या तियागी जिविता उद्देशी, आपले धर्मीक समुदायाच्या जिविता उद्देशी जेजूच्या एकचारान वाडूंक, आपुणूच पयले सुवातेर जेजूचे रूपकार जावंक ही तांची पयली वयली जबाबदारी. आनी हे जबाबदारेचो हे याज्ञिकी संस्कारांचे रितीन आमी तांकां उगडास करतल्यो. तांच्या हातांनी उंडो आनी सोरो घालून पवित्र सभेच्या नांवान ही उतरां सादयतल्यो. लोकान हाडलेलीं दानां घे, तूं करतलोय तें समजून घे, तूं हातान धरतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार खिलायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. एका याज्ञिकाचें जिवीत जेजू सारकें खुर्सार खिलायलेल्या आनी पुनर्जिवंत जालेल्या जेजू सारकें जावन एक याज्ञीक आमचे मोदें जेजूचो बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जाता. आयज आमचे दोगूय भाव व्हडली जबाबदारी मानून घेतात जाल्यार आमी सगळीं तांचे सोबे, दर एका आमच्या पाद्री सोबे, दर एके आमचे माद्री सोबे एक व्हडली जबाबदारी मानून घेता. आमची तरणाटी आपले पासत पाद्री माद्री जायनान. वेलरॉय आनी सॉल्टन आपले फामिली खातीर पाद्री जायनान, आमचे खातीर, पवित्र सभे खातीर, मनशांच्या समाजा खातीर आपलें तरणाटें जिवीत ती जेजूक समर्पितात. आनी देखून ती आपले बासावणेन शेवटाक पर्यान विस्वाशी रावतलीं जाल्यार आमकां व्हडली जबाबदारी आसा. कोणेच आमी चिंतचें न्हय. आयज याज्ञिकी संस्कारांचे समोरमणेन वांटो घेवन आमची जबाबदारी सोंपता ना, आयज सुरू जाता. जेन्ना आमचे दोगूय भाव आनी तांचे भाशेन दुसरे आमचे पाद्री ते गोंयान आसूं गोंया भायर आसूं, आमच्यो संस्कारलेल्यो भयणी आमच्यो माद्री गोंयान आसूं गोंयान नासूं, आमची जबाबदारी तांचे खातीर मागूंक, तांकां आमचो तेंको दिवंक, तीं बरें करतात तेन्ना एक शबासकेचें उतर म्हणूंक, तीं ओसोकतायेन सोकला पडटात तेन्ना आमी तांचे भाशेन ओसोक्त म्हूण जाणो जावन तांचे पासत मागूंक, तांकां आमची इश्टागतीचो हात दिवंक. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योंत पावलो अशें म्हणटा, आमी हो थेवो, ही व्हडली पदवी मातयेच्या आयदनांनी ओत्ता. आमी सगळीं मातयेचीं आयदनां. आमी पाद्री जावं, बिस्प जावं, पाप साहेब जावं, सिस्टरी जावं, आमी सगळीं मातयेचीं आयदनां. पूण ह्या मातयेच्या आयदनांनी जेजू आपले व्हडले थेवे घालता. आनी ह्या मातयेच्या आयदनां उद्देशी जेजू आपलें बऱ्या गवळ्याचें मुणयारपण चलयता. तर आयज ह्या आमच्या दोगा नव्या पाद्रींच्या देण्या खातीर बापाक दिन वाचतना आमची जबाबदारी, क्रिस्ती जबाबदारी ओळखून घेवया आनी सदांच भावार्थाचे नदरेन ही जबाबदारी चलोवंक
आमच्या पाद्री मादे खातीर आमी मागूंक, तांणी मुनियारपण विस्वाशीपणी चलोवंक, तांकां आमचो तेंको दिवंक आमी सदांच ही जबाबदारी चलयतले हांव म्हूण आयचे समोरमणेन आमी देवाक भास दिवया. एका पाद्रीचें काम म्हणल्यार सोमयाच्या शेळयाची राखण करूंक, क्रिस्ताचे गूढ भोक्तीपणी आनी विस्वाशीपणान समोरबूंक, देवाचें उतर उर्बेन परगटूंक, भावाट शिकोवंक आनी थिरावंक, तशेंच निर्मळपणान जिवंक. ह्या जबाबदाऱ्या विशीं कांय विचार घालून बीस साहेब उमेदवाराचें मोन आनी खोशी समजून घेतलो. आमी सगळीं उबी रावया. मोशा मोगाळ पुतानो, याज्ञिकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं पोरशे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी तिचे कायदे पाळूंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोमयाच्या इंडाची जतनाय करच्याक याज्ञिकी वर्गान बिस्पांचे प्रमाणीक वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याज्ञिकी मुनियारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. होय, म्हाका खोशी आसा. देवाचे मोहिमेक आनी क्रिस्ती पोरशेच्या बाग्योंतपणांक पवित्र सोबेचे चाली पोरमोणे क्रिस्ताचे गूठ भोक्तीपणी आनी विस्वाशीपणी समोरबूंक तुमकां खुशी आसा. होय, म्हाका खोशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मुनियारपण फावो ते परी जाणवायेन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. होय, म्हाका खोशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याज्ञिकान आपुणूच निर्मळ बोली जावन बापाक भेटोवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हडा एकवटान जियोंक आनी ताचे बरोबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुमचीच भेटोवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. होय, देवाच्या आदारान म्हाका खोशी आसा. आमचे भाव पिलार संस्थेचे वांगडी आनी आपल्या वडिला खाला ते काम करतले. न्हूच वडिला खाला पूण खंयच्याय गांवांत मिशनार कशे वावुरताना त्या त्या धर्मप्राताच्या गवळी बापाच्या गवळीक वावरांत ते वांटो घेतले आनी तांचे मांडावळी प्रमाणे चलतले. वडिलाक आनी गवळी बापाक खालती रावतले म्हूण आमचे भाव आपले जोडलोले हात बीस साहेबाच्या हातांत घालून भास दितले. धर्म प्रांताच्या गवळी बापाक आनी तुजे संस्थेच्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. होय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. धर्म प्रांताच्या गवळी बापाक आनी तुजे संस्थेच्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. होय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. दर एक याज्ञीक मनशा खातीर मनशा मदलो निवडलेलो मनीस कसो तो सोक्त आनी हाका लागून ताका मागण्याची गरज. आंकवार मारयेचे आनी भाग्यवंताचे विडवणेन
ह्या आमच्या भावा खातीर प्रातूंक बीस साहेब आमकां आतां उलो मारतलो. त्या उपरांत आपूण ओसोक्त आनी मागण्याची गरज आसलोले मनीस म्हूण ओळखून घेवन आमचे भाव जमनीर सरपडटले आनी देवाचो आदार मागतले. आमचे काळीज मन देवाक उबारुया आनी भावा पासत मागुया. पास्कांचो काळ देखून आमी सोगलीं उबीच रावया. मोगाळ बाबा भयणीनो, यादनिकी म्हूण यारपणान विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सोर पोदवेदार देव बाप आपली सुबाम सोर्गींची देणी ओतू म्हूण खालतीकायेन मागुया. Somia kaklut Krista kaklut kur Somia kaklut kur Krista haikam ka Krista haikam ka. आतां आमचो जबाब आमचे पासत विनोती कोर असो जातलो. भागिवंत मारये देवाचे माये आमचे पासत विनोती कोर. भागिवंत मिंगेली भागिवंत देवदूतानो भागिवंत सुवांव स्नानदातारा भागिवंत सुसे भागिवंत पेद्रू आनी पावलो भागिवंत आंद्रे भागिवंत सुवांव भागिवंत फिलिपानी चाको विनोदी कोरा. भागिवंत मारी magdalena भागिवंत इस्तेवा Antiochecia भागिवंतिनासा भागिवंत लोरेसा भागिवंत perpetuani felicita भागिवंत Agnesa भागिवंत Gregory भागिवंत Agustina भागिवंत Athanasa भागिवंत Basila भागिवंत Martina भागिवंत Benedicta
Bagivon Franciscani Dominga, आमचे पासोत विनोदी कोरा Bagivon Francis Xaviera, आमचे पासोत विनोदी को Bagivon Suau Mariviani, आमचे पासोत विनोदी को Senace Bagivon Catarina, आमचे पासोत विनोदी को Avilace Bagivon Teresa, आमचे पासोत विनोदी को Kolkota Bagivon Teresa, आमचे पासोत विनोदी को Bagivon Susevasa, आमचे पासोत विनोदी को Devacha Some Santa Boctano, आमचे पासोत विनोदी कोरा Ata amso zobab nivar amka sumya oso zatolo. Tuci doyadako Nivaranga somya sorva haitatli Nivaranga somya sorva pahat katli Nivaranga somya Sasnacha mornatli Nivaranga somya Tuve munsha soim getlo levorvi Nivaranga somya Tusha mornani punorchivon ponavorvi Nivaranga somya Povitratmyacha deniavorvi Nivaranga somya आता आमचो स्वभाव जातलो तुजे लागीं मागतां आयक आमकां आमी पातकी तुझे लागीं मागता वायक आमकां तुजे पवित्र सोबेक चलोय आनी सांबाळ तुझे लागीं मागता वायक आमकां बाप सायबाक आनी सोमेस्त वर्गांच्या मुळयाऱ्यांक आपल्या बेसान सांबाळ तुझे लागीं मागता वायक आमकां सर्व राष्ट्रांक शांती आनी खरो एक वोटी तुझे लागीं मागता वायक आमकां तुजे सेवेन गोडकोर आनी सांबाळ तुझे लागीं मागता वायक ह्या विंचलोल्यांक आशिर्वादी तुझे लागीं मागता वायक ह्या विंचलोल्यांक आशिर्वादी आनी पवित्र कोर तुझे लागीं मागता वायक ह्या विंचलोल्यांक आशिर्वादी पवित्र कोर आनी अपेक्षित कोर तुझे लागीं मागता वायक जेसू जिव्या देवाच्या पुत्रा तुझे लागीं मागता वायक Krista आयक आमकां Krista आयक आमकां Krista दोहेन आयक आमकां
Cristo येनय गावका सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या तुज्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद आनी याज्ञिकी कुरपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पितांव. तुज्या अगणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. याज्ञिकी मागणेचे रितीचो शुभ भाग आतां सुरू जाता. हात दवरप आनी संस्कारणेचें प्रार्थन. पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत पवित्र आत्म्या वरवीं आमी जेजूचे सांदे जावन सोगलीं एक जाल्या. तोच पवित्र आत्मो दर सांद्याक आपले विशेश आनी वेगवेगळे आपोवणे दिता. गवळीक फुडारपण चलोवंक पवित्र आत्मो आमच्या भावांक आपयता. आतां बेस साहेब उमेदवाराचेर हात दवरतलो आनी ताच्या उपरांत हेरूय याज्ञीक भाव हात दवरतले. हात दवरप म्हणजे पवित्र आत्म्याचें देणें देंवपाची खुणां. ही रीत चलतना आमी सोगलीं बसून रावून ह्या आमच्या भावा खातीर भोक्तीपणान आनी ओगेपणी मागुया. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Come, Holy Spirit, from heaven shine forth with your glorious light. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni
Come, O Holy Spirit, from heaven shine forth with your glorious light. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte आतां बीस साहेब हात विस्तारून संस्कारनेचें खेरीत मागणें कोत्तलो. ह्या आमच्या भावांक याज्ञिकपणाची पदवी लाबय आनी पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घाल म्हूण मागतलो. भावार्थान आमचेंय प्रार्थन देवाक उबारुया. सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे थावन सोर मान उपजोता आनी सोर पदवी तूं वांटाय. तुजे वरवीं सोगलें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवायेन थिरायलेले तुजे मांदावळी पोरमोणे मनशाक तूं दिसान दीस ओदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याज्ञिकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मुणयारपण तुवें स्थापलाय आनी वाडयलाय. तुजी पोरसां चलोवच्याक मा याज्ञिकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मुणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचले. अशें ओरोण्यान मोइसेसाक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें वरिश्ट पोरशेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समोरमोवंक तांकां फावो तसले याज्ञीक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांदावळीन सर्वेस्परा
तुझ्या पुताच्या दोर्मदुतांक सगळ्या संवसारार बावार्द पोरगोटूंक आदारी वर्गाचे शिकोयनार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागतांव, आमचे असोक्तायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असोक्ताय तितली तुज्या आदाराची आमकां ओदीक गरज. सोर पोदवेदारा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याज्ञिकपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी प्रार्थाव. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजान नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मुणयारपण ते सांबाळूं आनी आपले चाली वरवीं हेरांक भाग्योंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रमाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावूं आनी सोर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सोबे एकवटून देवाची एक पवित्र पोरसा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. खुशाल जावया, संतोसाचे उल्हास सोडुया. हे घडयेतावन आमचे भाव वेलरॉय डिमेलो आनी सॉल्टन मोंतेरो सासनाक याज्ञिकपणाची पयली खुणा कशी तांची आवय बापूय याज्ञिकाची आंगोस्त्रां तांकां भेटयतली. आमचे पाद्री भाव पिटर मेलो फेर्नांडीस आनी सायमन दिनीस याज्ञिकाची आंगोस्त्रां तांकां न्हेसयतले. ह्या वेळार आनंदान भरून गीत गावया, तूं येस साचे दोस. दोर एका याज्ञिकाचे हात पवित्र, त्या हातांनी तो पोरचेक आशिर्वाद दिता. तिच्या नांवान आनी तिचे बरोबर बलिदान भेटयता आनी संस्कारां वरवीं देव कृपा वाटीत आसता. ह्या वेळार बीस साहेब नव्या याज्ञिकाचे हात पवित्र तेलान मागतलो.
सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्यांचे सोक्तेन मागलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्यांचे सोक्तेन मागलोलो क्रिस्ती पोरजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. आपल्या याज्ञिकी मुनियारपणांत गोच्च्यांची गरज ओळखून आपले माखलोले हात धुवंक आनी पुसूंक आमचे नवे याज्ञीक आपल्या गोच्च्याचो आदार घेतात. गीत आमी गावया. देवान म्हाका आत्म्यान माखला. दर एक याज्ञीक पुरोम संस्काराचो मुणयारी. तो लोकांन हाडलोली दानां घेता आनी सोमेस्ता पासत देवाक आपले जिवीत आनी प्रार्थना भेटयता. हाची एक खुणा कशी आमचो भाव लोकांचे प्रतिनिधी कशे उंडो आनी दाखांचो सोरो आसलेली काल्स प्रधान सेवकाच्या हातांत दितले. उंडो सोरो नव्या याज्ञिकाच्या हातांत घालून बीस साहेब ह्या उंचा मोलाच्या वावराचो तांकां उगडास कोत्तलो. देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातान घेतलोय ताची देख घे आनी खुर्सार खिलायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं.
देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तूं हातान घेतलोय ताची देख घे. आनी खुर्सार खेळायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. माखणेची रीत आतां सोंपली. आजतावन आमचे भाव वेलरॉय डिमेलो आनी सॉल्टन मोंतेरो हेरां पाद्री बरोबर बीस साहेबाचे सहकारी आनी याज्ञिकी वर्गाचे वांगडी. हेंच दाखोळ करूंक बीस साहेब तांकां शांतीचो उमो दिवन याज्ञिकी वर्गांत येवकार दिता. उपरांत याज्ञीक भाव तांकां उमो दितले. त्या उपरांत नवे याज्ञीक आपल्या आवय बापायक भाव भयणांक खुशालकायेची वेंग मागतले. Shalom, my friend. Shalom.
सृष्टीच्या रोसमेरा आमी तुका दिन वाचता शब्दार्पणाक दिला इथून तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशांच्या दोरान केला जिविताचो उलो आसा तो स्वर्गेस्पर सृष्टीच्या रोसमेरा आमी तुका दिन वाचता शब्दार्पणाक दिला मोशा बाबां भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात देवा आमच्या बापा तुझ्या याज्ञिकांनी तुझे वेदी भोंवती तुझी भक्ती आनी तुझे पोरजेची सेवा केल्ली तुका जाय तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुझे पवित्र सोबेन तांणी सदां तोखता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो परोम याज्ञीक कसो मागलोय हें ताचें एकूच याज्ञीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें आपणायलेले पोरशेक जेसू राजकी याज्ञीकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान
भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नव सरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरजेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका घोट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरजेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका बावार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची. देखून देवदूतां आनी सगल्या भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो घोट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका दिनवासतांव आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सोर्वेस्पोरा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा आनी आमच्या फिलीप नॅरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्यास जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोशा बापां भयणीनो आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां बावार्थाचें श्रेश्ठ देणें मेळून देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बोडान जेसून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना जेसून आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आमकां दाखयलेली प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची वाट आमी सगळीं चलतल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेसूची शांती दिवया. Shri
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आम्ही भेटोयल्या आणि शेवल्या ती बोली तुझ्या यादीकान तुवें आयज संस्कारलेल्या आमच्या दोगां नव्या याज्ञिकान आनी सगल्या बाबाट्यान तुजें देवीक जिवीत दिवं. ह्या संस्काराच्या बोडान तुजें याज्ञीक मोगान सोदंकां तुकाय ओटून आसूं आनी तुजे सेवेंत विस्वाशी रावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोगली बसूया. तिनवासनीच्या उमाळ्यान बरोवन आतां नवो यादनीक पाद्री वेलरॉय डी मेलो, ताच्या उपरांत पिलार संस्थेचो सोर वडील पाद्री नाझरेत फेर्नांडीस, उपरांत आमचे फिरगोजीचे पाद्रीगार फादर सायमन आनी शेवटाक हो मानेस्त बीस साहेब कांय उतरां उलयतले. म्हजो आत्मो सोर्बेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आंकवार मारीच्या उतरांनी म्हज्या इश्टा सांगाता रेव्हरंड फादर सॉल्टन मंतेरो आनी हांव आमच्या सुर्गीच्या देवा बापा कुशालकायेच्या उमेड्यांनी आयज आमकां ताचो यादनीक कसो मागला म्हूण आमी काळजांतांव दिनवासतांव. जेजूच्या यादनीकपणांत ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आयज हें व्हड भाग फावो जाला. हे देण्या पासत आमी दिनवासतांव. आमचे आवय बापाय आनी भाव भयण्या सांगाता आनी पिलार सोस्तेच्या वांगडा आमचे खेरीत दिनवास तुमकां भोवमाने आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव. तुमी आमकां यादनिकी मागणी दिवंक व्हड खुशी आनी उर्बा दाखयली आनी आमच्या कुट्टाडेचे फिरकोजेत तुमी आयले. ह्या तुमच्या उदारपणा आनी मोलादीक सेवे खातीर आमी तुमकां दिनवासतांव आनी तुमकां आमचो मागण्याचो तेंको बासायता. आमचे दिनवास आमच्या आवय बापायक आनी भाव भयणीक आमकां ह्या पाद्रीपणाच्या आपुण्याक वेंग मारूंक न्हूच आपली पोनवारगी पूण देवाचे पाद्रीपणाचे आपुण्याक आमची पावलां फुडें मारूंक आपले फुडाराचे चिंतोन आसतना ताणें सगलो सहकार दिलो. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां देवाची कृपा आनी बोड मागता. आमचे दिनवास पिलारचे संस्थेक 15 ते 13 वर्सां पिलारचे संस्थेत आमची आकारणी जाली आनी मोगान आमकां ओत्म्यान कुडीन आनी गिन्यानान वाडयले. पिलार संस्थेच्या सोर वडिलांक आतांच्या रेव्हरंड फादर नेझरेट फेर्नांडीस आनी आदले सोर वडिलांक बिशप ऑफ बरोडा सेबेस्टियन मास्कारेनस, फादर फ्रांसीस कार्वालो आनी फादर टोनी लॉपिस हाका आनी तांच्या बुध दिनाराक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमच्या बॉम्बे प्रांताच्या आदल्या वडिलांक आनी आतांच्या फादर डायगो गामा आनी ताच्या बुध दिनाराक, तशेंच आमचे दिनवास कोलकाता प्रांताच्या आदल्या वडिलांक आनी आतांच्या फादर जूड आंताव आनी ताच्या बुध दिनाराक आमी दिनवासतांव. आमचे खेरीत दिनवास आमचे आकारणी करतल्यांक फादर निकलाव रॉड्रिगीस, फादर एंटनी मेल्विन फेर्नांडीस, फादर एंटनी मानुएल फेर्नांडीस, फादर रेदुसिंदो लॉपिस, फादर रुमाल्डो गोन्साल्वीस, फादर आग्नेलो गोम्स, फादर ऑक्टावियन डिकुना, फादर संतोष मोंडोल, फादर क्रिस्टोफर लक्रा, फादर मिंगेल डिसोजा, फादर कॉन्स्टांटिनो रिबेलो आनी व्हडले सेमिनारीचो रेतोर फादर पिटर मेलो फेर्नांडीस, जाणें पाद्रीपणाची भोव लागशिल्ली तयारी करूंक आमकां मोलादीक मार्गदर्शन दिलें. आमचे दिनवास सेमिनारीच्या बुध दिनाराक सगल्या आमच्या शिकोवप्यांक ओत्मीक गुरूक
तुमी दिल्ल्या मार्गदर्शनाक लागून आयज आमी हांगा पावले. आमच्या बरोबर शिकलोल्याक सेमिनारिस्ताक आनी सेमिनारीत वाव करतल्याक सगल्या भाव भयणीक तुमी आमकां उर्बा आनी नेट दिवन आमचे आपुणे अदीक गोड केले. देव बरें करूं. आमचे दिनवास वोकेशन प्रोमोटराक जाणें आमकां सोदून काडून पिलार सेमिनारीचो रस्तो दाखयलो. तुमकां तुमचे वावराचेर देवान आशिर्वाद घालून आनी जायत्या जाणांनी देवाच्या आपुण्याक स्विकारल्या पुरो म्हूण आमचे आवडे. आमचे दिनवास आमच्या पिलार संस्थेच्या बऱ्या देखणाराक अदीक करून आमकां आदार दिल्ल्या तांकां तुमी उदारपणान मागण्याचो तसोच दुडवाचो आदार आमकां दिला. देवान तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबाचेर उपोत आशिर्वाद घालूं. आमचे दिनवास झेवियरियन कॉर्पोरेटर्स, स्पिरिच्युअल ब्रदर्स, पिलार ब्रदर्स आनी पिलार सिस्टराक आमकां आपल्या मागण्याचो तेंको दिलो. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आमचे दिनवास आमच्या सांगात्याक जे आमचे सांगाता 15 ते 13 वर्सां भावपणान रावले आनी दुखांत आनी खुशालकायेंत सांगात दिले आनी आयज सांगाती हेर सांगाती बरोबर आयज हांगा आमचे 2 सांगाती आसा, रेव्हरंड फादर एल्टन आनी रेव्हरंड फादर क्रिस्टोफर. आमचे पासत ह्या मिसा बलिदानात तुमी वांटो घेवन आनी आमचे पासत मागले देखून तुमकां दिनवास. आमचे दिनवास सगळे टिचरींक तुमी शिकयलोली बरी तत्वां आनी बरे गूण सदांच जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां आदार जातलो आनी तुमी आमचे देव आपुण्याक फुडें व्हरूंक उत्तेजन दिलें. तांकां आमी दिनवासता. आमी दिनवासता सगळ्या आमच्या सोयऱ्या दायऱ्याक, शेजाऱ्याक, इश्ट मित्राक, बरे देखणाराक तुमच्या मागण्यान आनी आदारान आमी सदांच तुमचे उपकारी. आमचे दिनवास आमचे फिरगोजेच्या आदल्या पादविकाराक आनी पातकुराक तांच्या मार्गदर्शन आमच्या आकारणेच्या वर्सांनी आमकां जायते फायद्याचें जालें. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या आतांच्या पादविकाराक फादर सायमन डिनीस जेन्ना आमी तुमकां आमच्या याज्ञिकी संस्कारांनी आमचे फिरगोजेत करूंक खोशी दाखयली तेन्ना तुमी आमकां तुमचो तेंको भासायलो आनी दर मिसाचे भेटेंत एक भागिवंत पाद्री जावंक आमचे पासत मागले खातीर आनी तशेंच पातकूर फादर एडन फेर्नांडीस तुमच्या आदाराक पासत आनी ऑल्टर सर्वसाच्या सांगाता प्रॅक्टीस करून तुजो तेंको आनी आदार दिवन आयज ही सोमरोबणी बरे भाशेन जावंक तुमी जायतो भार घेतलो. तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमचे बऱ्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तशेंच कुट्टाळेच्या फिरगोजीच्या PPC मेंबर्स, फाब्रिकाच्या वांगड्याक आनी तुमकां सगळ्याक कुट्टाळेच्या सगळ्या लोकांक तुमचो वेळ काडून इगोर्जेची आनी रस्त्याची बरे भाशेन साफ सफाई करून आनी डेकोरेशन लावन आयचो दीस उर्बेन मनोवंक तुमकां दिनवास. दिनवास आमचे होली फॅमिली सिस्टरींक भोव करून सिस्टर सुजीक आनी सिस्टर जॅकलीन तिच्या आनी तांच्या सिस्टराच्या सांगाता आनी हेर काम करतल्याच्या आदारान हो ऑल्टर फुलान नेटोवन आनी हेर वावराक आपलो तेंको आनी सेवा दिल्ल्या खातीर तुमकां दिनवास. आनी तशें सगळे अशर्स, वॉलंटियर्स आनी आख्खे कुट्टाळेचे पोयत सोबेक आमी काळजांतांव दिनवासतांव. आमचे दिनवास हो सोमरोब चलोवंक आदार दितल्याक मांदवळेचो दिग्दर्शक फादर लिओनरी डिमेलो, विवरणकार फादर आयझॅक फेर्नांडीस, तशें सेवा धर्मीक रीत बरे भाशेन चलोवंक आदार दितल्या आमच्या कुट्टाळेचे फिरगोजेचे वेदी सेवकाक, तशें दिनवासता आमच्या गायन मंडळाक फादर पिटर आनी ताच्या कोयराच्या सांगाती, तशें ब्रदर सावियो डिसोजा तांच्या मदूर ताळ्यांनी आयज मिसा बलिदानात भुक्तेन वांटो घेवन आदार दिल्ले तांकां देव बरें करूं.
आमचे दिनवास एशलीक तांच्या सावंडाक तुमी उदार काळजान रोखडेच आदाराक पावले, ताका लागून आमी तुका दिनवासता. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या ऑफिसांत काम करतल्याक सगळ्यांक भोव करून ट्रिजाक आनी साक्रिस्तींत आदार दितल्याक मिस्टर फ्रांसीस तुमकां आमी खेरीत दिनवासता. आयचो ह्यो यादनीक समारोप लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दितल्या पिला दिव्य संचार फादर एल्वीस आनी ताच्या सांगात्याक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास फोटोग्राफर एल्विस्टर आनी तुमकां सगल्यांक दिनवासता. तशेंच हांगा हाजीर नाय तांकां जे कोण आमचे लोक नगर हवेलीत आसात आनी झारखंडार आसा. हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं. सभी हमारे लोग जो झारखंड में हैं और नगर हवेली में रहते हैं, आप लोगों ने इस मिसा बलिदान में हम सभी को यह दोनों को फादर सोल्टन मंतेरो और हम हमारे लिए प्रार्थना किए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और पिता परमेश्वर आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बहुत आशीष बरसा दे. आनी कोणाक आमी दिनवासूंक विसरल्यात जाल्यार आमी माफी मागता. आनी एक पावट आमचे दिनवास तुमकां सगल्यांक पाद्री भावाक, माद्री भयणाक, सेमिनारिस्ट भावाक, सगळे हांगा हाजीर आनी हाजीर ना आसलोल्यांक सगळ्यान मिसाचे भेटेंत आमचे पासत मागले आनी आमचे कुशालकायेंत वांटो घेतल्याक सगल्यांक देव बरें करूं. As a token of love and respect, we would like to offer you, Most Reverend Archbishop Philip Neri, Cardinal Ferrand, and other Reverend Fathers, a small shawl from our mission of Jharkhand. Beaumarist, Bismuth Sahib, Philip Neri, Cardinal Ferrand, गोंयचे अंदमानचे दोन प्रांतांचो पात्रियार्क आनी आर्चबिस्प, गांवचो पादविगार सिमांव देनीज, कालकाटा प्रोविन्साचो प्रांतीक वडील चू दांतांव, तेचपरी मुंबय प्रोविन्साचो
प्रांतीक वडिलाचो सेक्रेटरी फादर रेझुद्दीन लॉपेस, व्हडले सेमिनारीचो पिलारचे फादर पीटर मेलो फेर्नांडीस रेक्टर, फादर सॉल्टन, फादर एल रॉय, आतांच याज्ञिक संस्कार घेतलेले याज्ञिक आनी तांच्यो फॅमिली, याज्ञिक भावानो, धर्मीक भयणीनो आनी मोगार कोर्तालींचे फिरकोसकारांनो आनी म्हज्या भयणी भावानो, पवित्र त्रित्वेक आर्गान दिनवास हांव परगोट करतां. हे याज्ञिकी संस्कारनी उद्देशी मिस्योनारी पवित्र सभेक आयज दोग मिस्योनार पाद्री फावो जाल्यात, फादर सॉल्टन आनी फादर वेलरॉय. हें देवाचें व्हडांतलें व्हडलें देणें पवित्र सभेक देवाचें नांव व्हड जावं. भोव मानेस्त पात्रियार्क साहेब आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव, तुमी बरे गवळी कशे आपले पोरजेची सेवा चाकरी करूंक सदांच तयार. आनी ह्याच सेवेच्या मनान तुमी सगळे आपलें काम फाटीं दवरून आमचे संस्थेच्या वांगड्यांक सॉल्टनांक आनी वेलरॉयाक याज्ञिकी मागणी दिवंक आनी देवाचें उतर मोडून आनी ताची समजण दिवंक आमचे मदें हाजीर जाले. पिलार संस्थेच्या नांवान हांव संस्थेचो सोर वडील कसो तुमकां कार्ड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या गवळिके वावराचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. केरी भाशेन मागण्याचो आशिर्वाद तुमकां बसायता. आमचे कोर्तालींचे इगोर्जेचो पादविगार फादर सिमांव देनीस उक्त्या मनान आनी काळजान ही याज्ञिकी संस्कारनी करचे रितीचो आपल्या माथ्यार सगळोच भार घेतलो आनी आपल्या सांगाती पाद्र आयडन फेर्नांडीस आनी फिरगोजेच्या सवार समिती आनी आपले पोरचे सांगता उर्बेन आनी मोगान आयच्या दिसाची तयारी केली. पिलार संस्थेच्या नांवान फादर सिमावांक तुमकां आनी तुमच्या आदारी याज्ञिकांक फादर आयडनांक आनी आमी भोव आभारी. तेच बरोबर सगळ्या ह्या फिरगोजेच्या आदल्या पादविगारांक आनी पादकुरांक जांणी फादर सॉल्टन आनी फादर वेलरॉय हांकां आपले आपोवणें वळखूंक आदार आनी मार्गदर्शन दिलें. ह्या तुमच्या वावरा खातीर आमी सदांच तुमचे आभारी. कोर्तालींचे फिरगोजेच्या सगळ्या वांगड्यांक म्हजे केरीत दिनवास खरो भावार्थ आनी आपोवणें फामिलीन तांव उपजता, पूण एक गांवची फिरगोज इगोर्जेच्या आल्तारा भोंवतणी आमकां सगल्यांक एक कूड करता आनी आमी एकामेकाक बरमसो आनी भावार्थ परगोट करता. ह्याच निमित्तान तुमी सगल्यांनी आयच्या समारंभेंत आतबोट घातलां आनी आमच्या फादर सॉल्टनाक आनी फादर वेलरॉयाक आपल्या उतरांनी आनी मागण्यांनी उर्बा दिल्या. तुमचे पासत आनी तुमचे फामिली पासत मागतना जायती मिशनरी आपोवण्याची बेसांवां ह्या गांवाचेर पडल्या पुरो म्हूण जेजुताय मागता. पिलार संस्था एक मिशनरी संस्था जी गोंयचे दोतोरेर जल्मली. ही संस्था तुमची संस्था. तुमच्या नांवान तुमच्या पूत मिशनरी वावर करूंक आख्खे इंडियेक शिंपडल्यात. बागून फ्रांसिस्क आनी बागून फ्रांसीस शावेर आनी बागवंत जुजे वाजा भाशेन हे मिशनार परदेसांनी वचून जेजूची बरी खबर परगोट करतात. हें पळोवन आमकां सगल्यांक अभिमान भोगूंक जाय. तुमचे फिरगोचेंत आनीकूय जायती मिशनरी आपोवणी उपजोची म्हूण मागता आनी तुमी तुमच्या दिसपट्या मागण्यांत मागचे म्हूण विनंती करता. आमच्या केरीत दिनवास संस्थेच्या बऱ्या कोर्नेरांक बेनिफॅक्टर्स जांणी दुर्वांनी आनी आपल्या मागण्यांनी फादर सॉल्टनाक आनी फादर वेलरॉयाक आपले पाद्रीपणाचें शिकोवप करूंक आपलो आदार दिला. संस्थेचो मिशनरी वावर केरींच फुडें वेचून आसलो तुमच्या आदारा विणें. पिलार संस्थेच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सदांच संस्थेच्या मागण्यांत आसात आनी फादर सॉल्टन आनी फादर वेलरॉय
खेरीत भाशेन आपल्या दिसपट्ट्या मागण्यांत आनी मिसाचे भेटेन तुमकां दवरतले. फादर सॉल्टन आनी फादर वेलरॉय आयज तुमकां पिलार संस्थेच्या आनी हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्यांच्या नांवान यादनिकी संस्कारणाची ओनोनीत पोरबीन तुमकां दिता. देवाचें आपोवणें तुमी मानून घेतलें आनी तुमी ताका तीर रावले आनी आयज तुमचेर त्याच जेजून यादनिकी मोर मारली. तुमी सदांच मा यादनिका जेजू क्रिस्ता सारके आनी ताचेच कृपेन विनम्र गरीब आनी निर्मळ रावचे म्हूण ही आमची आशा आनी मागणी. देव तुमचेर आपली भरपूर ओत्मीक देणी वतूं. तेच परी कोर्ताली फिरगोचेक आमची पोरबीं सॉल्टनाचे आनी वेलरॉयाचें आपोवणें जावन आसा तुमच्या भावार्थाचें आनी मागण्याचें फळ. तुमचे फिरगोचेन ह्या दोगा पुतांक देवाच्या मिशनरी वावरा खातीर ओरपिले. हें तुमचें व्हडतेपण. तुमकां पिलार संस्थेच्या नांवान पोरबी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. फादर सॉल्टन आनी फादर वेलरॉयाचे फामिलींनी तांच्या वांगडा हो व्हड त्याग केला. आपल्या पुतांक तांणी देवाक भेटयलें. तांणी तांचें एक मिशनरी यादनिकाचें आपोवणें मानून घेतलें. विन्संट आनी लिबेराटा मोंतेरो सॉल्टनाची आवय बापूय आनी ताच्यो भयण्यो लॅन्सी, वियोला आनी शेरल आनी तशेंच साल्वादोर आनी फावस्ता वेलरॉयाची आवय बापूय पिलार संस्थेच्या नांवान तुमकां आयच्या दिसाची उनुनीत पोरबी दिता आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. पवित्र कुटुंब कशें सदांच फादर सॉल्टनाक आनी फादर वेलरॉयाक आपल्या मागण्यांत दवरतली म्हूण आस बाळगिता. यादनिकी आपोवण्यांत फामिलीचो भावार्थ आनी मागणें चड गरजेचें आमी समजून घेता. तुमकां सगल्यांक आनीक एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू वेरी मच. नवे पाद्रीन वेलरॉयन आनी सगळें सांगून कवर केलें. कांयच दवरूंक ना म्हाका. आनी उरलेलें कितें आहा तें सोर वडील फादर नॅझरेथ फिर्नांडीस ताणें सांगलें. कांयच उरूंक ना, सगळें सांगलें. आतां म्हाका एकूच उरलां, जे भाशेन भोव मानेस्त आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दिनल फेरांव येवकार केल्लो ते भाशेन आतां ताका दिनवासक पडलें. आमचो लोक चड उमेदीचो आनी जेन्ना आमचो गवळी सायब येता तेन्ना लोक भितरल्या भितर फुगार जाता आनीक म्हणटा आमच्या बिस्माक आमी बरे तरेन येवकार घेवया. आनी आजच्या दिसाक ती 2 तान थंय केन्ना येतलो काय म्हूण तेडूं नासली. बिस्म सायब पयलोच पावलो आनी सगळ्यांनी ताका थंय मानशेर दवरलो आनीक ताका येवकार दिलो आनी मागीर हांगा येवकार दिलो. आमी आयज चड खुशाल आमचे फिरगोजेन आमचो कार्दियल सायब येवन आमच्या गांवच्या पुतांक 2 पुतांक हें व्हडलें देणें पाद्रीपणाचें फावो केलें. आमी सगळीं फिरगोजेच्या नांवान आमच्या बिस्म सायबाक आर्च बिस्म सायबाक आमी दीन वाचता, ताका बरी भलायकी मागता आनी की आर्च दिवसीस चलोवंक त्या भायर तो कितल्या संस्थांनी भरलेलो आहा ताची हातान जबाबदारी आहा ते सगळें पाळोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बरी भलायकी आमी खेरीत ताका मागता आनीक पावटी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमची फिरगोजन येवन आमकां चड बरें दिसलें. हें इतलें म्हणजे 2 वरांची 4 सुरू केल्लें 6 कवर केलें आनी आतां हें आमचें बेश्टेंच उलोवप आनीक लांब कोत्ता. गोरमेन 4 वरांची ही रीत पूण ही 2 वरांची ही रीत पूण ही 2 वरांची रीत करपाक तातूंत लॉजिस्टीक, तातूंत वावर, तातूंत प्लॅनिंग, तातूंत कितें करचें म्हणजे आमकां आख्खी इगोर्ज उठोवंक पडटा. कोण फॅन चलनात, कोण आनी कितें मोडलां, कोण आनी कितें करूंक जाय. म्हणजे आमी कितले दीस हे दोग आमचे पाद्री यादनीकपणाची व्हड घेतली देखून
आमी तयारी करीत आसा. कालचे रातीक लागून 11, 12, 1 जालें आमचो लोक काम करतालो. कशे तरेन योगकार करूं, कशे तरेन सफाई करूं, कशे तरेन इगर्जून सगलें कालच्या दिसाक केलें आनी आयजूय केलें. 2 सुद्दां लोक हांगा वावर करीत रावलो. बट सगळे लोक न्हय, मागीर सगळे लोकांचें नांव फेस्त करता गांव पिरजेचें नांव. पूण आमचो थोडोच लोक जो येता, जो PPCन हा, जे दुसऱ्या संस्थांनी हा, तोच लोक बडोवप काम करता. सगळे कडेन तशेंच तें. ह्या लोकांक हांव खेरीतपणी दिन वाचतां. पातकरा बरोबर म्हजे बरोबर तांणी ह्या कितल्या दिसांनी सॉल्टन आनीक वेलड्रॉय हांचें ऑर्डिनन्स हांव चड बरें जावं, भक्तीपणी जावं, आमी सगल्यांनी वावर केलो. आमचे ह्या सगळ्या लोकांक PPC मेंगरांक दुसऱ्या वांगड्यांक हांव दिन वाचतां. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. आनी खेरीत हांव परबीं दितां पयलीं आमच्या गांवच्या ह्या दोगूय पुतांक, सॉल्टन मोंतेरो आनीक वेलरॉय एंडरसन डिमेलो. नवे पाद्री जाले, कुशालकाय भोगली. आमी पाद्री जाल्ले जायते वर्सां. आनीक ते पाद्री जाले तेन्ना आमच्या काळजान ती उर्बा आयली. पापसाहेब पाद्री खातीर जायतें सांगिता, खूब ह्या दिसांनी सांगता. आदलोय पापसाहेब बेनेडिक्ट सळावो आनी खेरीत तेणें पाद्रीपणाक हेचें 1 वर्स भिटयलें. आमची परबीं दोगूय पाद्रींक. आनी आमी तुमकां आस्वासन दिता की तुमी हूंय काम करूं, खंयच्या मेळार, खंयच्याय मळार, खंयच्याय गांवांत. आमी सदांच तुमच्या मागण्यांत आहात आनी तुमी आमच्या मागण्यांत आसतल्यात म्हण आस्वासन दिता. आमी खेरीत मागता देवान तुमकां लांब आवक दिवंक आनी देवाच्या मोळ्यांत भरपूर वावर करूंक. जे भाशेन उडो मोडटात तें तुमचें जिवीत तुमी मोडूंक आनी जेजूक भेटूंक, इगोस मातीक भेटूंक, लोकांक भेटूंक तुमी काम करूंक. सेल्फलेस आपल्यान चिंती नासतना आनी उगडास दवरचो जे इयर ऑफ द प्रीस्ट दवरलेलें, फेथफुलनेस ऑफ क्रायस्ट, फेथफुलनेस ऑफ प्रीस्ट, हें मोतीन धरात आनी ही लांबीक वाट तुमी चलात. आमचे किरीत परबीं तांच्या आवय बापायक ती बाडी आयली, जायते फावटी आयली. विन्सेंट आनीक लिब्रेता दोगांय आयली. तांची भयणो लॅन्सी, वियोला आनीक शॅरल तांकांय आमची परबीं. पयल्या आरबांनी रावतात. आतां बिस्म साहेब वयतलो तसो तांच्या वाड्यांतल्यान वयतलो. पयलें आरबालें, फर्स्ट आरबालें. तांकां आमची परबीं. तशेंच वेलरॉय एंडरसन डिमेलो, ताच्या बापायक साल्वादोर डिमेलो आनीक पेरपेत्वा फास्तीन डिमेलो. दुसरें आरबालें. सो तो पयलो आरबालो आनी हो दुसरें आरबालें. बरोबरच एकामेकाक तेंकोन हात. तांकां तुमकांय आमची परबीं. देवान तुमकां तुमचे पूत तुमी देवाक दिलेत आनी देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. हें आवय बापायचें व्हडलें देणें इगोज मातीक. आमची परबीं सोर वडील फादर नाझारेथ फेर्नांडीस. 10 पाद्री तांकां ह्या दिसांनी मेवतलेच. आयज 2 आनीक कालच्या पोचच्या दिसांनी फादर ऑल्ट्रन ब्रांशीस, फादर क्रिस्टोफर जोझफ, हे 2 जाण जाले. तांकांय आमची परबीं. 4 जाण आज आनीक 6 जाण उरल्यात. तांकां सगल्यांक आमची परबीं. आमचे दिवसीजीन 6 पाद्री जाले. बाराबूरचो अर्द घेतली. एक गोरमेन आनीक हांगा तुवें वचून हांव तांणी एकूच बरोबर घेतली. आनीक तांणी आमचे आर्चडायसिसीन तेणी बरो वावर करून आमची तांकां परबीं. आनीक ते आमच्याय गांवांत एकलो तातूंतलो आमच्या गांवांत वावर करूंक येतलो. आमची किरीत परबीं फादर पीटर मेलोस फेर्नांडीस रेतूर. ताणें जायतो वावर केलो. प्रोविन्शियल जूड आंतांव डायगो गामा आनी तांचो रेप्रेजेंटेटीव
रेदझिन्यो लॉपेस. इतलेंच पुरो कोत्ता कित्याक उरलेलें बिस्म साहेब उलयतलो. आनीक आमचे जायत्यो पाद्री आमचे पिलारचे आनी गोंयचे तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल आनी सगल्या लोकांक पळोवन खुशाल. देवान आमच्या दोनी पाद्रींचेर आशिर्वाद घालूं, आमचे पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घालूं, पिलार संस्थेचेर आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं. देवान तुमकां किरीत देण्यानी बरों. मामा भयणीनो, हांव आनी चड सांगिना, हांवें प्रवचनान जायतें सांगलां. म्हजें पयलें उतर आमच्या दोनाय पाद्री, श्री बोरबी, सॉल्टन आनी वेलरॉय बाग्योन पाद्री उर्बेमोंत मिस्योनरी जावचे म्हूण हांव देतां. तुमकां बोरबी दितना तुमच्या कुटुंबाक, आवय बापाय, घरच्यान, न्हयच म्हजी बोरबी तुमच्या उदारपणा खातीर हांव दीन भासता. देवान तुमच्या फामिलींचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. तिसरे सुवातेर आमचे पिलारचे संस्थेक देवान तांकां ह्या वर्सा 10 यात्रिकांची देणी फावो केल्या, जशें आमी आतांच आयकलां. आमी खुशाल जाता. पिलार संस्थेचो सोर वडील हांगा आसा, फादर नॅझरेथ, तांचो रेक्टर फादर पिटर, हे आमचे दोग पाद्री एकलो कलकत्ता शारांत, कलकत्ता प्रोविन्साचो तांचो प्रोविन्शियल फादर जूड आंटाव आनी फादर डायगो गामा. तांकां आनी सगळ्या पिलारचे संस्थेच्या वांगड्यान आमची पोरबी तुमचो मिस्योनरी भाव नेटान मुखार वचो. आनी तुमकां कुटकायेचे पवित्र सभेक, कित्याक ह्या पोवण्याचे बीन हे पवित्र सभेक फुल्लें तुमी तेंको दिलो. आयज ह्या दोन पाद्रींची देणी आमकां फावो जाल्या. हांगा आमच्या पाद्रीघराक पातकुराक आदी आसलेल्या पाद्रींचो आमी उल्हास करता. आनी तुमकां पोरबी दितना फुडाराकूय तुमचे कुट्टायेचे पवित्र सभेचे बागेन पाद्रीपणान मोठभाशी जिविताक, मिस्योनरी जिविताक जायतीं फुलां फुलचीं म्हूण हांव देतां. आनी निमाणें उतर आमचे सभेन तुमचो मोहीपास तुमी दाखयलो. त्रास घेवन भायर उबी रावल्यात, अपुरबायच्यो खुणां तुमी दिल्यो. पाद्रीघरान पातकुरान आपलो मोहीपास दाखयलो. काळजांतान तुमकां म्हजो दिलवास. आमच्या दोगांय नव्या पाद्री बरोबर आमी तुमकां निमाणो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणांच्या सुखाक तुमी पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. आतां बीस साहेब खाजूल न्हेसलेले यादनीक आनी नवे यादनीक बरोबर फोटो काडटले आनी ताच्या उपरांत तांचे माखलोल्या हाताचो उमाव घेतले. ताच्या उपरांत हेर पाद्री उमाव घेवंक फुडें सरतले आनी उपरांत लौकिकां तुमी 2 वळी करून मुखार येवचे. उमाव घेवंक आनी परबी दिवंक मांडावळ बरे भाशेन आनी शांतीन जावंक आमचे फुडारी तुमकां आदार दितले. तशेंच तुमी इगोजेंतली भायर सोदतना तुमी सगल्यांनी स्नॅक्स घेवचे. पाद्री भावांक, माद्री भयणांक आनी सेमिनरिस्तांक इगोजेच्या हॉलांत फर्स्ट फ्लोरार तुमी वेचे. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.
आनी आमी शेवटाचें गीत गावया. Good